ताका मनीसकायेचो टच आसचो पडटा. बरोबर. म्हणजे आयज तुमी जर दिवाळीची परब मनयता जाल्यार तुमकां एक लक्षात येतलें की आमकां सगळें जाय आसता एन्जॉय करपाक, पण थंय हॉस्पिटलां आसता, फार्मासी आसता, थंयच्या लोकांक सुटी किंवा हे अशें आसना. आनी हांगा कोण सक्सेसफूल जावं शकता? तुमकां पयसो खूब क्षेत्रांनी मेळूं शकता, पण तुमकां खरी जर मनीसकायेची सेवा करपाची आवड आसा आनी जांकां जर तो एंगल आसा जाल्यार त्यांनी एक सॅटिस्फॅक्शन मेळोवपाच्या नदरेंतल्यान सगळ्यो गजाली काय पयशांनी मेजपाक येना. हांव अशें म्हणना की फार्मासी क्षेत्रांत येता तांकां भरपूर पयशे मेळटा ते गिरेस्त जातना, म्हजो बिलकूल दावो ना. पण जांकां अशी जी कितें इच्छा आसता, आपूण कितें तरी सोशल सर्वीस करता किंवा आपूण कितें तरी सेवा करता, आपलो व्यवसाय करता करता सोशल सर्वीस करप, तो मुद्दो ज्यांच्या तकलेंत आसा, जांकां आवड आसा, तांणी अवश्य ह्या क्षेत्राचो विचार करचो. यू वील गेट मनी, यू वील गेट सॅटिस्फॅक्शन. दॅट इज द स्पेशालिटी ऑफ फार्मसी. पण तुमकां तितलें डेडिकेशन दिवचें पडटलें. जंय आपल्याक भरपूर सुटी मेळटा किंवा आपण एन्जॉय करूं शकता वेगळ्या अर्थान. म्हाका दिसता तो जर कोणाचो दृश्टिकोन आसा जाल्यार फार्मसी हे क्षेत्र ताच्या खातीर न्ही, तर आपलें मन लावन जर काम केल्यार तितलोच पयसो आनी तितलोच स्कोप आसा. सर, तुमी जे सांगलें न्ही की फार्मसी क्षेत्र वाडपाचें आसा, आनी जेन्ना अशें जर क्षेत्र वाडपाचें आसता तर भितर संशोधनाची संदी भयंकर आसता. किंबहुना संशोधनाची संदी आसता तरूच तें क्षेत्र वाडूं शकता. तर येणाऱ्या काळान फार्मसी ह्या क्षेत्रांत संशोधना खातीर कितले स्कोप आसा, आनी म्हत्वाचें म्हटल्यार ह्या संशोधन करता आसतना ताका मॉनिटरी बेजीस कितें फायदो आसता किंवा जावं शकता? आयजचें जग हें आमी ग्लोबलायजेशनाचें म्हणटा. मल्टीनॅशनल कंपनीज, आनी ह्या संदर्भात जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना भोवतेक राष्ट्राच्यो सीमो गळून पडलेल्यो आसता. म्हणजे आयज जो हांगा काम करता ताका बरेचशें संरक्षण पेटंट कायद्या सकयल मेळटा. जर तुवें कितें खऱ्याच पद्दतीचो रिसर्च केलो आसत आनी पेटंटेड आसत जाल्यार तो सगळ्याक तुका मेळूं शकता. म्हणजे त्या पद्दतीचें तुजें जर नॉलेज आसत, टॅलंट आसत जाल्यार ते उपयोग सगळ्या जगाक जावं शकता. भलायकीचें क्षेत्र आसा, नवे नवे व्याधी येत आसा, बरे तरेन उपचार करपाच्या पद्दतींचेर भर दीत आसता, कॉस्ट इफेक्टीव, त्या पद्दतीन सेफ, सायड इफेक्ट फ्री ड्रग्स, हें मळ सदांच विकसीत उरतलें, ताचो विकास जायत उरतलो. आनी ह्या मळार काम करपा खातीर जे लोकांनी कॉन्ट्रिब्यूट करचें पडटा फार्मासिस्टांक, तातूंत खुबशीं क्षेत्रां आसा. अमुकच एक क्षेत्र अशें म्हणपाक येना. प्रत्यक्षांत आमी जर म्हटलें जाल्यार आयज रेग्युलेटरी अफेर्स, म्हणजे प्रत्येक राष्ट्राचे कायदे जरी वेगळे असले, दर आफ्रिकेत जर काय ड्रग्स तुमी ड्रग्स अशें म्हणना, वखदां म्हणूया आमी, तें जर तुमी धाडटले, निर्यात करतले जाल्यार थंयचे कायदे जाणून घेवचे पडटा. म्हणजे ग्लोबलायजेशनाच्या आस्पेक्टांत ती जापसालदारकी खूब वाडलेली आसा. आनी त्या अनुशंगान तुमचें फुडार कसो ठरयतले ते तुमी ठरवू शकता. आयज खूब जाण पेटंट एक्टांत हें जावन तज्ञ जावन आयज आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांत सुद्दां काम करता आमचे भुरगे. ओके. पण अशें खंयचे रिसर्च इन्स्टिट्यूशन आसा, आनी ताका हांव तुमकां तेच विचारता की मॉनिटरी बेसीस ताका कसो फायदो जावं शकता? चडश्यो ज्यो कंपन्यो आसा, वखदाच्यो कंपन्यो, नांव घेवप योग्य जावचें ना, पण मल्टीनॅशनल ज्यो कंपन्यो आसा तांकां सदांच हे विकसीत मनुष्यबळ, ट्रेन लेबर हे जायच पडटा. म्हणजे प्रत्येक कंपनीन ताचो रिसर्च सेल आसता. करेक्ट. तांचे R&D, म्हणजे हांव जें सांगपाक सोदतां, जर इंडस्ट्रींत गेलो जाल्यार 5 ऑपॉर्च्युनिटीज फार्मासिस्टाक आसा. पयली, वखदां तयार करप, जाका प्रोडक्शन म्हणटा. वखद हें क्वॉलिटी ड्रग आसचें पडटा, म्हणजे ती क्वॉलिटी टेस्टिंग सेकंड आस्पेक्ट, तातूंत खूब भुरगीं लागता. क्वॉलिटी एश्युरन्स, म्हणजे एक प्रकारची बिल्ट अप करपाच्या दृश्टीन जी ब्रांच आसा ती अपकमींग आसा. तिसरी ब्रांच आसा ती रेग्युलेटरी ब्रांच आसा. आनी चवथी ब्रांच आसा ती आमी एकाडेमिक्स म्हणटा. म्हणजे कशें, ह्या 5 ब्रांचांनी तुमी जाय तशी तुमची करियर्स करूं शकता. आनी हे R&D क्षेत्र आनी एकाडेमिक्स गोज हँड इन हँड. म्हणजे कांय संशोधन तुमचें एकाडेमिक्सांतूय जाता आनी R&D. प्रत्येक कंपनीची, फार्मास्युटिकल कंपनीची स्वताची अशें संशोधनाचें केंद्र आसा, आनी त्या संशोधन केंद्रांत घेवचें. वखद निर्मितीचो काळ हो बरोच लांबणेचो आसता, आनी खंयच्याच क्षेत्रांत इतलो लांब, एक नवें वखद मॉलिक्यूल येवपाक लागीं 20 वर्सां वता. म्हणजे आयज जर सुरू केलो जाल्यार 20 वर्सांनी तें सगळे टेस्ट पास करत येवचें पडटा. म्हणजे त्याच्या खातीर कितलें काम करचें पडटलें हाची कल्पना तुमी करूं शकता. आनी ती निरंतर प्रक्रिया आसा, म्हणजे ते सोदून काडल्या उपरांत ते थांबना, तर ताजे परत हें करचें पडटा. सर, हे तुमी सांगलें न्ही की एक तर स्वयंरोजगार, तेज्या बद्दल हांव मागीर विचारता, पण वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीन तुमी कशें काम करूं शकता. आतां ह्याच्या व्यतिरिक्त जी क्षेत्रां आसा जंय फार्मासिस्टाची गरज आसा, मागीर ते गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आसत किंवा तुमी जे स्वता आसात ते टिचींग फिल्डान, तर ह्या क्षेत्रांत
जर येवपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय? सुरवात आमी म्हटलें की फार्मसी म्हणजे लोकांक वखद मेळटा तें ठिकाण म्हटलें. आतां थंय एक प्रकारचें म्हणजे एक सांगपाक अभिमानाची गजाल अशी आसा की फार्मसी वेवसाय जसो गोंयांत पोन्नो आसा आनी ताका एक परंपरा आसा, तशीच फार्मसी वेवसाय ज्या पद्दतीन गोंयांत चलता त्याचें गोंयचें एक खाशेलेंपण आसा. म्हणजे कशें की लोकांक रशेत, पोसाव आनी ती वखदां एक सेंटिमेंटान घेवप हें सगळें खबर आसा, एज्युकेशन लेवल खबर आसा, लिटरसी. थंय ह्या फार्मासिस्टांची खूब गरज आसा आनी फार्मासिस्ट खूब कितें करूं शकता. एक वखद म्हणजे आमी धरता की जे गुळी दिली ती अशी घेवपाची उदका वांगडा, तें तशें नासता. ताच्या वांगडा आनी जायतीं इंस्ट्रक्शन्स दिवपाची आसता आनी लोकांक बाकीच्यो ज्यो सेवा तेच्या वांगडा दिवपाच्यो आसता, हें काम फार्मासिस्टाचें आनी ताच्या त्या डिप्लोमाच्या करिकुलमांत येता. आयज आमी गोंयांत जर पळयलें जाल्यार पणजे सारक्या शहरांत हिंदू फार्मासी तुमी जर केन्नाय वचून पळयलें जाल्यार ताचेर खंय तरी कसली ना कसली नोटीस लागलेली आसतली. रोग्यांक भलायकेच्या संदर्भांत म्हायती दिवपाची आसतली. कोण तरी थंय ब्लड प्रेशर तपासतलो, कोण तरी थंय ब्लड शुगर तपासतलो, तुमचे बॉडी मास इंडेक्स काडटलो. म्हणजे हेल्था विशयीची, भलायके विशयीची जागृताय करपाचें एक तें केंद्र जावं शकता आनी हातूंतल्यान तुमी कल्पना करूं शकता की फार्मासिस्ट भलायकी सांबाळपाच्या बाबतींत कितलो रोल हें करूं शकता. म्हणजे फक्त वखद निर्माण करप आनी तें विकप इथपर्यंत फार्मासिस्टाचो रोल ना, तर ताच्या फुडें रोल आसा. वखदा वांगडा जो सल्लो दिवं जाय, इंस्ट्रक्शन्स दिवं जाय, तें काम फार्मासिस्टाचें आनी तें खुबशे कडांनी करता. हिंदू फार्मास करता, फोंड्या कुर्तरकर मेडिकल स्टोर करता, नूतन मेडिकल स्टोर करता. म्हाका दिसता गोंयभर आयज एक हाफ डझन तरी फार्मासी अशें दिसता आनी हांव अभिमानान अशें छाती फुडें काडून सांगूं शकता की गुड फार्मासी प्रॅक्टीस जी जागतीक आरोग्य संघटना आमचें सबंद जगभर फार्मासी वेवसाय नियंत्रीत करता, तांणी जी कितें इंस्ट्रक्शन्स दिल्या ती भारतभर इम्प्लिमेंट करपा खातीरचें फुडारपण आमच्या गोंयाक मेळ्ळां. आनी GPP गूड फार्मासी प्रॅक्टीसचो मॅन्युअल ड्राफ्ट करप, तेचे विशयी ट्रेनिंग करप, हें हांव स्वता आमचे हिंदू फार्मासीचे म्हजे मित्र राज वैद्य किंवा रत्नदीप कुर्तरकर हांच्या वांगडा हांच्या एसोसिएशनान भारतभर बऱ्योचश्यो कार्यावळी घडोवन हाडलेले आसा. म्हणजे फार्मासी वेवसायांत जर कोणें कितें येवन करपाचें ठरयलें, हांव सांगूं शकता स्काय इज द लिमिट. ओके सर, म्हाका परत तुमकां तो विचारूंक जाय, प्रश्न विचारपाक जाय की एखाद्या फार्मासिस्टाक म्हणजे फार्मसी करून ताका जर टिचींग फिल्डान येवंक जाय जशें तुमी आसात आनी गव्हर्मेंटाच्या वेगवेगळ्या विभागाचेर कदाचित एक फार्मासिस्टाची गरज आसतली रेग्युलेटरी बॉडी म्हणून, तर ताका कशी संदी आसा? फार्मसी वेवसायांत सरकारी क्षेत्रांत तुमी विचारले तशे 3 जागो आसा. शिक्षणीक क्षेत्रांत जे जातूंत आमच्या सारके आसा थंय शिकोवपाचे जशे हे आसा तशे 25-30 जागो आसता. तांची रिक्रुटमेंट सगळो लोकसेवा आयोगा मार्फत जाता. कशी आसता प्रक्रिया? ऑल इंडिया बेसिसचेर आसता. थंय वयर पासून सकयल पर्यंत तुमकां डायरेक्ट इंटरव्यू सिलेक्शन तांच्या थ्रू करचें पडटा. दुसरें मळ आसा तें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आमचें अन्न आनी औषध प्रशासनात. थंय 100% जे लोक तुमकां मेळटले ड्रग्साच्या बाबतींत सांबाळपी वखदां, ते सगळे बिफार्म आनी आमचेच कॉलेजीचे प्रॉडक्ट आसा. तिसरें म्हत्वाचें जें आसा तें सगळ्या गव्हर्मेंट फार्मासीनी गोंय मेडिकल कॉलेज धरून ते खंयचे तुमी आजिलो हॉस्पिटल खंयचेय पळयलें जाल्यार थंय फार्मासी चलोवपी जे लोक आसा ते डिप्लोमा फार्मासिस्ट आसा आनी ते चडशे डिप्लोमा फार्मासिस्ट आमच्या गोंयांतल्यान पास जाल्ले आसा. आनी तांकां एक प्रकारची ट्रेनिंग किंवा कशें आसा, फार्मासी वेवसाय सुरू करतलो जाल्यार डिफार्म आनी बिफार्म जालें म्हणून जायना. स्टेट फार्मासी कावन्सील जी बॉडी आसा ताचे कडेन तुवें तें वचून रजिस्टर करचें पडटा. म्हणजे तुमकां जर स्वयंरोजगार म्हणजे फार्मासी घालपाक जाय एखाद्या डिफार्माक जाल्यार तुमी म्हणटात तशें ही प्रक्रिया करची पडटली. हय, दोन गजाली. पयलीं ताणें स्वता जावन रजिस्टर जावचें पडटलें. जशें आमी गाडी चलोवपाक लायसन काडटा तशें ताणें लायसन काडचें पडटलें. तें लायसन घेवन FDA व्हरचें पडटलें आनी FDAक तें लायसन दिवनूच ताका मागीर दुकान उगडपाक किंवा तें मेडिकल स्टोर उगडपाक परमिशन मेळटलें. फार्मासी वेवसाय हो अतिशय कायद्यांनी नियंत्रीत केल्लो वेवसाय आसा. जाका कायदो पाळपाची आवड आसा, जाका मानवतेची सेवा करपाची आवड आसा, त्याच मनशांनी हाचो विचार करचो. कारण हांगा घाळसाण उपकारना, कारण हो प्रत्यक्ष लोकांच्या जिविताचो प्रश्न आसता. सर, तुम्ही जे सांगलें की ह्या कॉलेजीक व्हडली परंपरा आसा, आमचे गोवा मेडिकल कॉलेज तशें फार्मसी कॉलेजी, आनी एक गोमंतकीय ह्या क्षेत्रांत खूब जाण आयल्या, तेन्ना एकंदर गोमंतकियांचे आनी किंवा गोंयच्या आमच्या भुरग्यांचे ह्या क्षेत्रा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन कसो आसा आनी आतां पर्यंत ह्या क्षेत्राक आमच्या गोमंतकीय भुरग्यांनी कशा प्रकारचें योगदान दिलां? आमी फार्मासी करताले तो एक 25 वर्सां पयलींचो काळ आनी आतांचो काळ हातूंत बरोच फरक आसा. आमी फार्मासी केले तेन्ना फार्मासी हो शब्दय आमकां खबर नाशिल्लो, कारण तेन्ना हार्डली 20 ते 22 भुरगे फार्मासी कॉलेजांत येताले. पूण आतां फार्मासीचे प्रसार किंवा ते इंडस्ट्री ताचो स्कोप हेचे विशीं बरीच डिस्कशन जाल्लें आसल्या कारणान
त्याच्या विशयी माहिती घेतलेल्या कारणान लोक हांगा येवपाक लागलेले आसा. हो एक बरोचसो 2 काळांतलो हांव फरक म्हणू शकता 2 हातूंतलो. ओके. सर हे सगळे गजाल तुम्ही सांगले म्हणजे खूप विस्तार जावं शकता, पण तुम्ही खूप सुटसुटीतपणान सांगले. एक आमचे दर्शक हांगा आसात ते पळयतात, तर ह्या फार्मसी ह्या क्षेत्रान येवपा खातीर किंवा येवपी जे कोण आसात तांकां तुमी शेवटचो असो एक कितें संदेश दिवं शकता? करियर इन फार्मसी ही एक आमची बुकलेट आसा. ही गोंय फार्मसी महाविद्यालयात तुमकां 18 जून रोडार येवन मेळूं शकता. ही बुकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां मेळूं शकता. तशेंच हिंदू फार्मसीतूय ही मेळूं शकता. ह्या वेवसायांत येवपा खातीर तुमची सेवा वृत्ती जर आसा आनी तुमकां जर एक करियर म्हणून करपाचें आसा जाल्यार अवश्य तुमी हांगा येवचें. पूण पैशा वांगडा सेवा वृत्ती ही आसची पडटली हें हांव मुजरत नमूद करूं शकता. आनी म्हाका दिसता हें सगळें वाचल्या नंतर एखाद्याक उमेद जर जाली जाल्यार तो यशस्वी फार्मासिस्ट जावं शकता हें हांव आयज आमच्या पळोवप्यांक सांगूं शकता. सर खरें म्हणजे येदी व्हडली जर परंपरा आसत गोंयांत फार्मसीची, जाल्यार ती परंपरा सुद्दां म्हाका अशें दिसता तुमी तो आशावाद व्यक्त केला आनी हांवूय आशावाद व्यक्त करता की येणारी जी पिढी आसा ती फार्मसी ह्या क्षेत्रांत गोंयचें आनी नांव वयर काडटलें. सर तुमी वेळान वेळ काडून ह्या कार्यावळीन आयले आनी खूब सविस्तर म्हायती दिली त्या बद्दल प्रुडंटच्या वतीन हांव तुमचे आभार मानता. धन्यवाद. धन्यवाद. हे आशिल्ले प्रोफेसर मधुसूदन जोशी. तुमकांय काही वेगळे लोक सुचोवपाचे आसत, वेगळे मार्गदर्शक सुचोवपाचे जर आसत जाल्यार मुजरत features@prudentmedia.in ह्या ईमेलाचेर आमकां ईमेल धाडात. आमी तुमच्या ईमेलाची वाट पळयतात. ही कार्यावळ तुमकां दर शुक्रार दनपारां 1:30 आनी रातच्या 10:30 वरां पळोवंक मेळटली. पळयत रावात प्रुडंट.